म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ह्या दिसांनी आमी 2 दीस जाले आयकोता कशे भाशेन आमचो भितरलो मनोभव एटिट्यूड आसूंक जाय पळय तो आमी सदांच जागृतायेन तयार आसूंक जाय. आमी तयार कित्याक लागून आसूंक जाय? आतां पळयात, आमकां तर परिक्षा आसत, आमचें सगळें मन ते परिक्षेचेर थिरायिल्लें आसता. पूण परिक्षा न्हय, जें आमी शिकल्या ताचेर आसूंक जाय. तें आमी बरे भशेन समजल्यां तर आमकां परिक्षा कांयच न्हय. एकल्या भुरग्याक हांवें पळयलां, तें सगळें आपलें शिकप करूंक जाय पळय तें जाणो. ताका आनी परतून शिकपाची गरज ना, कित्याक तें जाणो म्हणटा. कितें प्रश्न विचारले तें सांगपाक तयार आसा. पूण ही प्रॅक्टीस मातशी आसूंक जाय, सदांच तयारी. आनी केन्नाय तर आमकां विचारले फट करून दिवपाचें. हे भाशेन आमी केन्ना मोत्तेल्या तें कोणाच्यान सांगूंक जायना. वेळ केन्नाय येतलो आनी ताका लागून त्या वेळार आमी सदांच तयार आसूंक जाय सोम्याक. आनी सोम्या बरोबर आमचें जिवीत फुडें पावलां मारूंक जाय. मेली म्हणटच तातूंत प्रवेश करचें. हे भाशेन आमचें जिवीत आमी जेजू सोबे सादया. हाका लागून हांव तुमकां म्हणटा, ही संवय करून घेवया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सोबे आसा, आमी ताचे सोबे रावया. आनी हे परी सगल्यो वस्तू आमी करया. उलोवप, आयकप, करप. जेजू सोबे आसलें की ना, जेजू सोबे आमकां पवित्र आत्मो कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें रोखडेंच दाखयतलो. ताचे बरोबर ना जाल्यार तें आमचे वस्तुंगी मागीर म्हणटल्या आनी आमी केन्नाच दादोशी जावचे ना. वागेन फ्रांसीस सेवेरान आपलें जिवीत हेच भाशेन सारलें. आनी वो आल्बर्ट व्हडलो, ताणेंय खूब हुशार आसलेलो. ताणें खूब जाणांक शिकयलेलें आसा. म्हणटच थॉमस आक्वीन ताचो शिश्य आसलेलो आनी ताणें मागीर खूब शिकोन तो एकदम व्हडतो जालो. तर आमी सगळ्यांनी देवान जें आमकां जेजू सोबे शिकयलां तें कितें तरी आमी धरूंक जाय. एक तरी वळड, ती तर वळड आमी घेत आनी ती आमी आपणावन जियेत जाल्यार खरेपणी आमी जागृतायेन आमचें जिवीत सारतलें. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उठीन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. पांयांची बोटां तकले मेरेन सगळें आमचे भितर आसा तितलें ताच्या नांवान भायर काडून ताचेर दवरया. आनी आमकां तातूंतली सुटका मेळटली, स्वतंत्रपण मेळटलें. आनी भितरल्यान आमी खरेपणी देवाचें राज आमचे सोबे आयलां म्हणून आनंदान, शांतीन आनी उर्बेंत आमचें जिवीत सारतलें. आमेन.